I'm happy here to have 50 plus companies with us today, offering about 3,000 jobs, which are a great opportunity across various sectors and industries. There is a gap. आम्ही शिकता एक आणि नोकरी क्रिएट करा दुसरी. याचं तार तंत्र ना. आम्ही 10वी झालंय, 12वी झालंय, BA झालंय, BCom झालंय, MCom झालंय, MSc झालंय. तो म्हणता म्हाका त्याचा आयटीआय म्हाका स्किल डेव्हलपमेंटाचो म्हणटा. म्हाका कोण आयटीआय जाय, म्हाका प्लंबर जाय, ट्रेनर आणि कोण जाय. तो आयटीआय जाता प्लंबर जाता पळय न्ही, तो प्लंबिंग केन्ना करीत ना. इट इज फॅक्ट. तो आयटीआय इलेक्ट्रिशियन जाता पळय न्ही, तो म्हणटा तो इलेक्ट्रिशियन केन्नाच करिना. तो कितें तरी वेगळी नोकरी सोदीत बसलेलो आसा. आम्ही शिकताय आणि सोदता दुसरे. खूप तेंप जालो देयर इज अ एप्टिट्यूड टेस्ट. खरें म्हणजे ते 10th स्टँडर्ड लेवलाचेर एप्टिट्यूड टेस्ट जावप अत्यंत गरजेचें आसा. करियर गायडन्स जावप अत्यंत गरजेचें आसा आणि ताज्या उपरांतच भुरगे जे आसा 10th किंवा 12th हाज्या उपरांत फुडें वचूंक जाय. तशें जर जाल्लें जाल्यार आज जे प्रॉब्लेम आसा पळय न्ही, हे प्रॉब्लेम येवचे नासले. एप्टिट्यूड टेस्ट केल्या उपरांत ताका कळटलें आसलें क्लियर कट ताजें विजन खंय आहा, तें कितें करपाक जाय हें कळटलें आसलें. 50% सुद्दां जॉइन जायना, पण एक मेंटॅलिटी आसपाक जाय. हांव घरा कडेन आसा ताज्या पेक्षा म्हाका जी नोकरी मेळटा घडये भितरल्यान हांव म्हणटा म्हाका 5,000 पॉकेट मनी उरचो ना. हांव नोकरी केल्या उपरांत तो म्हाका 10,000 रुपया ऑफर करता आसत, पण 10,000 रुपयाक 5,000 माझे ट्रान्सपोर्टेशनाकूच वतले, पण म्हाका 5,000 रुपयाच उरतले. पण जी नोकरी आपण आज घेता त्या नोकरीच्या एक्सपिरियन्सच्या बेसिसाचेर म्हाका नवीन नोकरी मेळूंक शकता ह्या मेंटॅलिटीन आमी वचना.